Nove git rotsudayat ormesporak vakanar shekanche ritume void devasur kita gayat Nove git rotsudayat ormesporak vakanar shekanche ritume void devasur kita gayat Pormesvora chamana Gita gayona koda Voir kadat naute vache Porgotat tarotache Nove git rotsudayat Pormesvora vakarat Shekanche ritume void devasur kita gayat. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्याची मिसाचे भेटीन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या C.K. वर्गीस हाच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दिमून हे भेटीन आमी मागुया. तशेंच दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या गाब्रियल आनी कार्मेलीन फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत. हे सगळी आमची मागणी जी कोण बरी नात तांचे पासत जी कोण बरी नात तांची सेवा करतात त्या दोतोर नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स आसात तांचे पासत आमच्या सरकारा पासत आनी आमच्या गोंयचे परजे पासत सगळ्यां पासत मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूं येता. प्रिशा भाव भयणीनो जें कडकारान जेजू मुखार मागणें दवरलें तें आयज आमचेंय जण एकल्याचें जावं दी. तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक येता. नितोळ जावपाक म्हेळेपण आसा आमच्या जिविताचें म्हेळेपण घडये भायलें तशें भितरलें आमी देवा मुखार दवरुया आनी देवाचे काकलुतीक हे मिसाचे सुरवातेक देवाक उलो मारुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मळे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अब्रामाक 99 वर्सां आसलीं तेन्ना सर्वेस्पोर ताका दिसती पडलो. ताणें ताका म्हणलें, हांव शाद्दाय मुणगे पर्वताचो देव, म्हज्या दोळ्या मुखार चुकी विणे चल. देवान
आनीक अब्रामाक सांगलें, तूं म्हजो करार सांबाळटलय, तूं आनी तुजे फाटल्यान येतली ती तुजी संसत पिडकेचे पिणकेत, म्हजे आनी तुजे मदें, म्हजे आनी तुजे फाटल्यान येतले तुजे संस्ती मदें तुमी करार सांबाळूंक जाय. तहो तुमचे मदें दादल्या लिंगाच्या सगल्यांची सुनोत करूंक जाय. आनीक एक देवान अब्रामाक म्हणलें, तुजे पत्नीक सारायक हे फुडें तूं आनी साराय म्हणचो न्हय, पूण सारा. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी ती तुका एक पूत दितली. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे थावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं. पोरजांचे राजा तिचे थावन उपजतले. अब्रामाक शास्त्रागीन पडलो आनी हांसून आपणाच भितर म्हणूंक लागलो, 100 वर्सांचे दादल्याक भुरगें कशें शकता. आनी न्हय वर्साक पावलोली सारा आतां गोरबेस जाता. अब्रामान देवाक म्हणलें, इस्मायल तुजे मुखार जियेल्यार पुरो. पूण देवान ताका सांगलें, ना, साराक तुजे बायलेक एक पूत जल्मतलो आनी इजाक म्हूण तूं ताका नांव दवरतलोय. ताचे कडेन हांव एक करार करतलो, सासणाक तोखता तसलो करार, आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संस्थीचो देव जातलो. इस्मायला विशीं हांव तुजें मागणें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतां आनी ताका सुफोल करून ताची संसत वाडयतलो. तो 12 कुंवरांचो बापूय जातलो आनी हांव ताचें एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण फुडल्या वर्सा हेच समयार सारा इजाकाक जल्म दितली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो करार करतलो. अब्रामा कडेन उलोवन जातूच सर्वेस्पर ताचे सोडशिल्लो कोट सोडून वयर गेलो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांच्या ताका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्यान वणटी भितर सुफोल दाकाचे वाली पर्यान फुट्टोली तुजी घरकान, जैतुनाच्या फाटल्यान सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनांत हांव सर्वेस्पर तुजो आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांक तुज्या नातरां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू दोंगरा वेलो देंवल्या उपरांत लोकाच्यो उरपणजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो
आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तांकां हें सोत थावें जावचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायलोलें तें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, नितळसाण कितली गरजेची आमी सगळीं जाणां. भायली नितळसाण तशीच भितरली. भायली म्हणल्यार आमचे भायर ज्यो वस्तू आसात, आमी जरी तर म्हेडेपण केलें, आमी जरी तर वस्तू हांगा थंय उडयल्यो जाल्यार हे मेळसाणीन किमसां वाडटात, जीव जंतू वाडटात, जे आमचे भलायकेक माल पडटात. आमची भितरली नितळसाण तितली गरजेची. जरी तर भितरल्यान आमची ओत्मीक नितळसाण ना जाल्यार आमकां जायते पावटी जायते तरेची दुयेंसां जावपाक शकतात. जायते पावटी दोतोर डायग्नोसीस करता आसतना खंयच्याय दुयेंसाची म्हणटात, डायग्नोसिसा प्रमाणे कांयच वायट ना, फिजिकली दॅर इज नथींग रॉंग, पूण भितरल्यान मन, काळीज म्हणजे चिंतना, आवंडे जे आसात, थंयसर कितें तरी गडबड जाल्लो आसा. मेळेपण वो मेळसाण थंयसर आसा आनी ताचो परिणाम कुडीचेर जाता. हें आमकां जायते पावटी दिश्टी पडटा. आयच्या दिसाक आमचे मुखार आब्राहाम आसा, तशेंच हो कोडकार आसा. आब्राहाम देवान जें कितें सांगलोलें आनी मागलोलें तितलेंय ताणें केलां. भावार्थान जियेल्लो मनीस आनी भावार्थान जियेता आसतना ताचे सवें हें म्हेळेपण आसा अशें आमच्यान म्हणूंक जायना. तरी आसतना एक आशा मनशाची, भो करून आपली सोंसोत फाटल्यान दवरपाची, एक भुरगें आपणाचें आसपाची, हें देवान आब्राहामाक फावो करूंक ना. जितलेंय कितें देवान सांगलोलें तितलेंय आब्राहामान केलें. जाल्यार आब्राहामाक देवान भुरगें दिनासतना दवरलें आनी त्या उपरांत पासून जितलेंय कितें देवान आब्राहामा कडेन मागलें ती ताची परिक्षा करूंक त्याच बरोबर ताची शुद्धी करूंक, ताका नितळ करूंक, सगळ्या वायटांतलो, ह्या संवसारांत जें कितें वायट आसा, जाचो परिणाम ताचेर जाल्लो आसा, तें सगळें नितळ करूंक. आनी ह्या नितळपणान, ह्या निवळसाणीन देव ताका ही भासावणी मुखार करता. तुजो खाशा पूत जल्मतलो, तुजी पतीन एका पुताक जल्म दितली. देव हें करता आसतना तांचें नांव बदलता. आब्राम म्हण आसलें तें आब्राहाम करता, साराय म्हण आसलें तें सारा करता. म्हणटच देव तांच्या जिवितांत बदल हाडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां हो कोडकार जो जेजूशी धांवून आयलो. ताणें जेजू विशीं खबर आयकल्या की जेजू जायत्या जाणांक बरो करता. जावं जेजूचीं उतरां, जावं ताच्यो करण्यो जायत्या जाणांक बऱ्याक पडल्यो. जेजून हात लावून, आपली थेपी लावून वो बेस्तोच मागणेच करून जायत्या जाणांक बरी केली. आनी दुबाविरीत ह्या कोडकारानूय ताचें आयकलां. घोडे ह्या कोडकाराक दिसलें आपणाक फावो ना, म्हाका जाय देखून न्हय, पूण तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं येता. काय बरें मागणें ह्या कोडकाराचें. तुका जाय जाल्यार सायबा तुज्यान म्हाका नितळ करूं येता.
भाव भयणीनो, आयज आमचें मागणें कितें, आयज आमच्या संवसाराचें मागणें कितें? भोव करून ही महामारी जेन्ना हे भाशेन पातळलेली आसा की आतां फुडें कितें जातलें हें कळना. एक वेरियंट येता आनी ह्या व्हायरसाचो वेरियंट येता तितलो संवसारान जे कोण सायंटिस्ट आसात, जे दोतोर आसात, डायग्नोसीस करतात, तशेंच ताचें बरो जावपाक फोड काडूंक सोदतात, तांकांय फावो ते भाशेन ताचो उपाय मेळना. वेरियंट्स जायत आसात. तर असल्या वेळार कोण हें सारकें करतलो? कोणाच्यान सारकें करूंक जाता? जरी तर आमच्यान मनशाच्यान जायना, आमच्या सायंटिस्टां कडेन जायना, आमच्या दोतोरां कडेन जायना, आमच्या सरकारा कडेन जायना, जाल्यार जाचे लागीं जाता तो एकलोच, तो आमचो देव. आनी ह्या पासत हें मागणें जें कोडकारान जेजूक केल्लें, सायबा तुका खुशी जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता, हें आयजूय बीन लागता, आयजूय बीन रेलेवंट आसा. देखून आमचो भावार्थ जण एकल्याचो देवा मुखार दवरून, खंयच्याय धर्माची मनशां आमी जावं, मनशान देवा मुखार खालती जावपाक गरज. अब्राहम देवा मुखार खालती जाल्लो. आपणाक जाय तें ताणें मागूंक ना. जें कितें देवान दिलें तें ताणें समजून घेतलें. इतले पासून ताणें म्हणलें, आसूं आतां हांव जाणटे पिरायेर पावला, इस्मायल तुज्या मुखार व्हड जावं. इस्मायल म्हणटात तो साराचो पुतनूय, पूण जी साराची दासी आसली तिचे वरवीं जल्मल्लो इस्मायल. जाल्यार देवाची भासावणी आनी देवाचो करार आसा तो केन्नाच चुकोवंक जायना. अब्राहमा सोवें देवाची येवजण सारकी जाली, तेच भाशेन आयज आमचेय सोवें देवाची येवजण खरी जाता. आनी ह्या पासत आमचो भावार्थ गरजेचो, आमची खालतिकाय गरजेची. आमी देवा मुखार मानून घेवंक, वय हांव असोक, वय आमी पिडेन सांपडल्या, वय आमी वायटाक सांपडल्या, आनी हाचो इलाज आमकां फकत तुज्यान दिवंक जाता. डिपेंड ऑन गॉड, देवाचेर आमी आदारून रावन धरून रावप आमकां भोव गरजेचें. तर आयज आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. ही खालतिकाय ह्या कोडकारा सारकी, भावार्थ अब्राहमा सारको, आनी देवाक जाय तें करूंक आनी देव आमकां दिता तें मानून घेवंक आमी फुडें सरूंक आमच्या भावार्थान ही थिराय, पर्सिवियरन्स आमकां दी म्हूण मागुया. आनी अशें करता आसतना देवाच्या नांवान मनशां आसात जीं घडये आमची भलायकी नव्यान आमकां दिवंक वावुरतात. बो करून आमचे दोतोर जे आसात, जशें जायते पावटी दोतोर आमकां म्हणटात, डॉक्टर ट्रिट्स, गॉड हिल्स. जाल्यार आमचें जण एकल्याचें जिवीत आयज देवाच्या हातान घालुया. आमच्या दोतोरांक, नर्सींक आनी हेल्थ वर्कर्स जे आसात तांकां देवाच्या हातान घालुया. वेगवेगळे फार्मास्युटिकल्स आसात जे आमकां भलायकी दिवंक नवीं नवीं वखदां काडूंक रिसर्च करतात, तांचेर देवाचो आदार मागुया. आनी हे भाशेन आमची जण एकल्याची भलायकी आमकां जाय ते भाशेन न्हय, आनी आमकां जाय देखून न्हय, पूण देवाक जाय जाल्यार ती बेगीनूच बरी जावंक आमी आमकांच देवाच्या हातान घालुया. Baba
म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय बाळगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयान सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्याच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनोची मोडमोडा फुलवी, तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा CK वर्गीस हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो एक म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या हेर सगल्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सायबा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूं येता. आमकां जण एकल्याक नितोळ करूंक देवाक पदवी आसा. सगलीं जीं कोण बरीं नात आनी सगलीं जीं कोण बरीं ना जावपाचीं आसा तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान घालून बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù porja golia, Gesù sładik polia, sorgi tantum Deului, sodum magailui, pole apisceli, tu calzu conieli, tu getai voi.
सर्वेस्परा सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार अन्न दिताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज शुक्रार, आयज सांजे 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमचे फिरगोजेन जातली आनी तें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तातूंत जाता ते भाशेन आमी सगळ्यांनी भाग घेवचो. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार संसार सोंपोवया तुमचे संगाती हांव आसां. संसार सोंपोवया तुमचे संगाती हांव आसां. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलां सोंपें देसांत सगल्या म्हजे गोपाय